बाजारात गिमाळी रानवटी फळा आयल्यात। हातूत करवंदा, जांभळा, चुन्ना, वले काजू, आमे, तोरा ह्या गिमातल्या रानफळांक बरी मागणी आसा। सध्या तांचे दर चढ असले तरी ही फळा फक्त गिमाळ्यात मेळटात, म्हणून गिरायक ती विकती घेतात। तसेच फणस, निरफणस ह्या फळांकूय बरीच मागणी आसा। हाचे भायर तांबडी भाजी, भेंडे, मुळे सारकिल्ली थळावी भाजी व्हड प्रमाणात विक्रेक आयल्या, ताकाय बरीच मागणी आसा। बाजारात वले काजू 250 रुपयाक 100 नग विकतात। चुन्ना 20 रुपया वाटो, जाल्यार जांभळा आणि करवंदा 50 रुपया वाटो दरान विकतात। आकारा प्रमाण फणसाचे दर 150 ते 500 रुपया मेरेन आसात, जाल्यार निरफणस 100 ते 250 रुपया मेरेन एक मेळटा। बाजारात मानकुराद आंब्याचो दर डझनाक 1 ते 2,500 रुपया आकारा प्रमाण आसा। हापूस आंब्याचो दर डझनाक 500 ते 800 रुपया विकतात। तोतापुरी आंबो 150 ते 200 रुपया डझन आणि पायरी आंबो 250 रुपया डझन आसा। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarbuy.com तसेच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करात।